भितर सगळ्या योगादिया लायन करून मिसा बेटी आशीष जाया नागोटात काची सगल्यांक तुमकां देव एक बरो दीस दिवं. ह्या नोवेनाच्या मिसान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयची मांडावळ नोवेनाची करतात सेक्टर 7 आनी सेक्टर 8, मोरोड 1 आनी मोरोड 2. हांव ह्या आमच्या सेक्टरांच्या लिडरांक, वॉलंटियरांक आनी सगल्यांक आदार दितल्यांक शाबासकी दिता. आयच्या दिसा बरी मांडावळ तुमी केली, तयारी केली पयली, आनी त्या उपरांत आयज सकाळीं बेगीन येवन सगळी मांडावळ बरे भाशेन तुमी केल्या म्हूण तुमकां शाबासकी. हेच भाशेन सगळ्या सेक्टरांच्या लिडरांनी, सेक्टर लिडर्स आनी वांगड्यांनी तशेंच करचें म्हूण म्हजें आवडे. आयच्या दिसा ह्या मिसांत आमी खेरीत भाशेन मागता स्पेरांस सोज ओतमे बासोत, Valentine Xavier de Costa Otme Basot, Geronimo Arcangelo Noronha Otme Basot, Constantino Nicolina Franco Otme Basot, Gail Fernandez Azovardis Taja Intesão Basot, Maxi Nettie Tanja Family Basot, Matthew Sonia Samara तांचे फॅमिली पासत आनी खेरीत भाशेन ह्या मिसांत हांव मागता ऑजविन आनी नायला रोजा तांच्या फॅमिली पासत आनी तेसांव पासत. आनी एक पावट फादर जुजे सिल्वेराक माये मोगाचो येवकार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भयणी भावानो, देव आमचो कुंभार आनी ताच्या हातांत आमी चिकण माती. दर दिसा देव आमकां आकार दिता आनी हो आकार आमी स्विकारूंक सदांच तयार आसूंक जाय. आयच्या सेवा धर्माचो विशय म्हणल्यार निर्मलपण आपणावया, जेजूचे गोवाय जावया. आधुनीक समाजाक निर्मलपण आपणाव आपल्या बेसा प्रमाणें जियेवप एक व्हड आव्हान ओ पिशापण, पूण आमकां क्रिस्तांवांक निर्मलपण एक खाशेलेपण. आनी हे शेगुणा वरवीं आमी जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान परगटूंक पावता. तर दर मनशान एक निर्मळ जिवीत जिवंक आनी देवाचें राज बांदूंक ह्या मिसाच्या बेटेन त्याच देवाची कृपा आमकां मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचे गोवाय जावंक आमी निर्मळपण आपणावंक आयचो विशय आमकां आपयता. आमच्या मनांत आमी निर्मळ आसूंक, आमच्या काळजांत आमी निर्मळ आसूंक आनी आमचे कुडींत आमी निर्मळ आसूंक आज खेरीत भाशेन आमकां एक उलो. अशे तरेन आमी खरी क्रिस्तांवां, आमी जेजूचे गोवाय म्हूण सगल्यांक पडूंक येतले. तर आमी आमचें निर्मळपण सांबाळूंक आनी त्याच देवाचें वर्तेपण आमच्या जिवितांतल्यान आमी दाखोड करूंक जेजूची कृपा मागतना जायते फावटी आमी चुकल्या, जायते फावटी आमचें निर्मळपण आमी वगडायलां, वायट चिंतनां मनांत हाडल्यान, हाचें ताचें वायट चिंतलां, जावं चिंतनांनी, उतरांनी, कोरण्यांनी आमी वायट आदारलेले आसा. ह्या वेळार दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी आमच्या पातकांचो उगडास करून पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सौपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो सगळ्या विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून
वायटांतून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार बरें सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या कोणवाल्या बापा आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर आनी अशें ओतम्यांक आनी कुडीक कसलीच आळकळ नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळ्यांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. जेरेमायास प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जो की जोसियाचो पूत जुदाचो राजा आसलो. ताचे राजवटकेचे सुरवातेक जेरेमायासाक सर्वेस्पराचें हें उतर पावलें. सर्वेस्पर अशें सांगता, सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत राव. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत बोजूंक येता त्या जुदाच्या शारांतले सगळ्या लोकांक हांवें तुका फर्मायल्यांत आनी तीं उतरां तुवें कळीत करूंक जाय. एक पूण उतर चुकयनाका. घडये ती आयकतली आनी जण एकलो आपली खोटी चाल सोडून दितली. अशें घडत जाल्यार तांचे कुटुंबाक लागून तांचेर
हांवें धाडूंक चिंतलोलें तें नोश्ट धाडचो ना. तूं तांकां सांग, सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमकां हांवें दिल्या ती समृद्धी प्रमाणे तुमी चलना जाशात जाल्यार आनी तुमचेशी परतून परतून धाडटा त्या म्हज्या सेवकांक प्रवाद्यांच्या उतराक तुमी कान दिना जाशात जाल्यार शिलोक हांवें केलां तशें ह्या मंदिराक करतलो आनी प्रितुमा वेल्या सगळ्या राष्ट्रांक हें शार शिराप जातलें. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमायास ही उतरां उलयतना याज्ञिकांनी प्रवाद्यांनी आनी सगळे पोरचेन ती आयकली. सगळे पोरचेक सर्वेस्परान सांगूंक लायलोलें तें सांगून जातोच याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी ताका धरलो आनी म्हणलें, तूं मरूंकूच जाय. हें देव मंदीर शिलो भाशेन जातलें आनी हेर शार एकलो मनीस पर्यान उरो नासतना पाड जातलें. अशें तुवें सर्वेस्पराचें नांव कित्याक बाकीत केलाय? आनी सगळे पोरचेन सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमायासाक वेदो घालो. देवाचें उतोरें. देवाचें ओडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. सगळीं म्हणुया, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. कारण नासतना म्हजो द्वेस धरतात ते जाल्यात म्हज्या माथ्यावेल्या केंसां परस चड. बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात, तांकां आडावंक म्हजी बाबड्याची सोगोत पावना. तुमचें हांवें काडून व्हरूंक ना तें कशें बाबानू तुमी परत दिवचें? जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. वेगीच म्हाका प्रश्न म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. बागयोंत पावलून तेसोलिनिकाराक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणींनो, बोरवासो नासतल्या हेरा मनशां परी तुमी खोंती बरीत जायनाकात. मरणाची न्हीद न्हिदल्यात तांचे विशीं सोत तें तुमी जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जिवंत जालो म्हूण आमी तर सोत मानता. तेच परी जेजूचेर भावार धरून मेल्यान तांकां देवान ताचे बरोबर परतून हाडटलो. सोमयाचे शिकवणेंतलें आमी तुका सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उत्तल्यांव ती मेल्यान तांचे आदीं वेची नाव. तर हुकूम परगटतल्या महादेवदूताचो तालो गाजतलो आनी देवाचो कर्णो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर भावार धरून मेल्यांत ती पयली पुनर्जिवंत जातली. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यंत जिवी उत्तल्यांक क्रिस्ताक अंतरार मेलचे खातीर ताचे बरोबर कुपाचेर उखलून व्हरतले. म्हणटच आमी सदांकाल सोम्या बरोबर आसतल्या. देखून ही उतरां मनान धरून एकामेकाक बुजवून दियात. देवाचें उतोरें. देवाचें ओडकार. उद्गार. Soy, 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 Sarvespora. Soy, 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 Sarvespora.
Soy, 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 sol explorer. Soy, 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 sol explorer. Uloy atrasomia. Tuji sakra aikota. Tuji sasna kutra. Kausang bagulalata. Soy, 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 sol explorer. 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 सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू जैतिनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी पोद्वारान सांपडलेले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोरद्वारांत सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्यांक फातरावन मारूंक आमकां फरमायलां, तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलान घालचे खातीर एक कसलेंय नीब सोदून काडूंक तांणी अशें म्हणलें. उडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचें मोदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातोर मारचो. आनीक एक पावट वडो घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सोगले एका फाटल्यान एकलो कोडसरून गेले. ओदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेच तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक ना? तिणें म्हणलें, कोणेच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करिनाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, शुभ वर्तमानांत आयच्या न्हय पूण शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. एक मनीस जेजूशी येता आनी जेजूक विचारता, गुरुजी, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय? गुरुजी, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय? आनी जेजू मागीर ताका अमके अमके कायदे दिता, हे मानामेंट सांगता. हे तुवें पाळूंक जाय आनी उपरांत तुका सासणीक जिवितांत एंट्री मेळटली. आज ह्या दिसांनी आमी भाग्यवन डायगोच्या नोवेनांनी वांटो घेता आनी आमचो विशय आमकां कितें करूंक आपयता? जेजूचे गोवाय जावं आमी कितें करूंक जाय? असलोच प्रश्न. गुरुजी, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय? जसो त्या मनशान जेजूक प्रश्न केलो ते भाशेन आज आमी हो प्रश्न आमकांच करूंक जाय. जेजूचे गोवाय जावं आमी कितें करूंक जाय? आनी ह्या दिसांनी नवोय विशय आनी फेस्ताचो परबेचो विशय आमकां जेजूचे गोवाय जावंक कितें करूंक जाय ते एक एक दीस नियाळूंक आपयता. भावार्थान वाडूंक पयल्या दिसा, खुशालकाय वांटूंक कालच्या दिसा आनी आयच्या दिसा निर्मळपण आपणावन. ही जावन आसा तिसरी तोरा.
तिसरे तरेन आमी जेजूक गोवाय दिवं येता निर्मळपण आपणावन. आतां तुमी एक प्रश्न करतल्यात, आमी निर्मळपण आपणायलें जाल्यार जेजूची गोवाय कशें जातलें? आमी निर्मळपण आपणावन जेजूची गोवाय कशें जावंक पावतलें? आमी नितळ जातलें, आमी निर्मळ जिवीत जियेतलें जाल्यार तातूंतल्यान जेजूची गोवाय कशें जातलें? वो ताचो असर जेजूचे गोवायकेचेर कसो पडटलो? म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान थोडो जबाब आमकां मेळटा. देव जेरेमायास प्रवाद्याक अशें सांगता, वच देव मंदिराच्या दारवांड्याचेर उबो राव आनी लोकांक सांग. कितें सांग? तुमी जियेतात तें जिवीत वायटोवें नश्टें जिवीत आनी तातूंतली तुमी मेकळीं राव. नातर हांव तुमचेर कास धाडचो आसा आनी जरी तर ती तुजें आयकोती आपलें जिवीत बदलती जाल्यार हांव ही खास काडटलो, नाजाल्यार तांचोय नास शिलोमा परी जातलो. जसो देवान शिलोमाक नास केलो, तांचेर धुमाडो घातलो, ते भाशेन ह्याय पोरजेक, ह्या जुदयाचे पोरजेक निसंटण जातलें, तांकां धुमाडो भोगचो पडटलो. म्हणटूच हो संदेश जेरेमायास प्रवाद्या कडल्यान लोकांक परगटूंक मागता. म्हणटूच जेजू देव जेरेमायास प्रवाद्या वरवीं हें कित्याक सांगता? हो लोक पातकी जिवीत जियेतालो, वायटव्या वस्तूंक लोबदल्लो आनी ह्यो वस्तू सोडूंक वायटवें जिवीत पयसावंक देव जेरेमायास प्रवाद्या वरवीं कित्याक मागतालो? कित्याक देव तांकां आकारूंक सोदतालो. गॉड वॉज फॉर्मिंग देम आनी ही आकारणी करतना हे तांचें वायटवें जिवीत एक आडकोळ कशी आसली, हे तांचें वायटवें जिवीत ती जियेताली देखून देवाचो संदेश तांचे मेरेन पावनासलो. ती एक साय कशी आसली. म्हणजे जेन्ना एक साय आमच्या दोळ्या मुखार येता तेन्ना सगळें फुडें जें कितें आसा तें आमकां दिसती पडना. अशेंच कितें हे पोरजे सगळें घडटालें. हें पातकी जिवीत, हें वायटवें जिवीत एक साय कशी, एक आडकोळ कशी तांचे मुखार आसली आनी देव कितें सांगतालो तें तातूंतल्यान पासार जायनासलें. म्हणजे तांकां देवाच्या उतराचो मोग नासलो, वायटव्या जिवितान उदीक आनी उदीक ती लब्ध नासली आनी देखून देवाचें सांगणें ती आयकनासली. ओ वायटूय चाल सोडून देवाच्या उतराक मान दिनासली. देखून देव दुखी बरीत ओ खंती बरीत आसलो आनी जेरेमायास प्रवाद्या वरवीं हो संदेश तांकां पाठयता. नितळ जावं, कित्याक आमी निर्मळपण आपणायलें, नितळ जालीं, वायटवी चाल सोडली जाल्यार ती साय सोकला देंवतली. देव आमकां दिसती पडटलो आनी आमी देवाचो संदेश आपणायतले. सोंपेपणी हो संदेश आमकां मेळटलो. माथेवाच्या पुस्तकान 5व्या आवेस्वरान 1 ते 11वी ओळ हांगासर आमकां बिएटिट्यूड्स मेळटा. जेजून केल्लो दोंगरावेलो संदेश आनी थंय एक भाग्य म्हणल्यार निर्मळपणान जियेतात ती भागी अशें जेजू म्हणटा. निर्मळपणान जियेता ती भागी, ती देवाक पळयतली. म्हणटूच हें भाग्य आनी हो संदेश जो देव जेरेमायास प्रवाद्याक दिता तातूंत एक सोयरीगत आसलेली आमकां दिसती पडटा. जरी तर तूं काळजान नितळ जाल्यार देवाक पळयतलो, काळजान नितळ नाय जाल्यार हें वायट एक साय कशी आमचे मुखार आमचे मदें आसतली. आनी देखून तुमी म्हाका पळोवंक पावचे ना, तुमी म्हजो संदेश सोंपेपणी आपणावंक शकची नात. देखून ही साय जी आमचे मदें एक आडकोळ आसा ती आमी काडून उडोवंक जाय. देखून दुसऱ्या वाचपान तेसालोनिकारांक बरोवन बागेन पावलो म्हणटा, ऑन भावार्थ्यां परी जायनाकात, देवाचेर विस्वास दवरात, भावार्थान वाडात, कित्याक तो कितें कोत्ता तें आमच्या बऱ्याकूच कोत्ता, तो कितें आमकां सांगता तें आमच्या बऱ्याकूच सांगता. म्हणटूच भावार्थी मनशां जायात. हेरां भशेन ऑन भावार्थी जायनाकात, ती तुमकां ओडटली, आपले तरेन ओडून वतली. तुमी ऑन भावार्थी जायनाकात. तुमकां भावार्थ आसा, तुमी भावार्थ धरून जियेतात, ह्या भावार्थाक विस्वाशी रावात. ह्या भावार्थान तुमी जियात, ह्या जेजूक तुमी विस्वाशीपणान खात्रेन ताका गोवाय दियात आनी तुमचें जिवीत सफळ जातलें. उपरांत शुभ वर्तमानांत आमी पळयता थंय बी पातकाची खबर केल्ली आसा. ही पोरदवारी वस्तोरी जिका ह्या फारिजेवांनी धर्मशास्त्र्यांनी जेजू सरशी हाडलेली. कित्याक पासत तिणें पाप केल्लें, तिणें पातक आदारलेलें आनी पातक आदारतना
ह्या फारिजेवांनी ह्या गांवच्या लोकांनी तांकां तिका पळयलेली आनी देखून तिका मोइजेसाचे कायद्या प्रमाणे कास्तीचें फॉर्मोण दिवचें आसलें. आनी ह्या पासत आतां जेजू कितें म्हणटा हें पळोवंक जेजूची तपासणी करूंक तांणी तिका थंय हाडलेली. म्हणजे जेजूच्या फुडल्यान ताका फातरान मारूंक ते सोदताले आनी जेजू कितें म्हणूंक सोदता हें ते जाणा जावंक सोदताले. आतां एक प्रश्न आमचे मदें असो उप्रासता. पोरद्वारान सांपडलेली वस्तोरी हिका धर्मशास्त्री आनी फारिजेव जेजू मुखार हाडटा कित्याक तिणें पातक केल्लें. फकत ते पोरद्वारी वस्तोरीनूच पातक केल्लें आनी दादल्यान पातक करूंक नासलें जाल्यार ते वस्तोरीकूच खास कित्याक, ते वस्तोरीकूच फातरांनी मारप कित्याक? कायद्याचेरूय आमी प्रश्न करूं येता कित्याक बायलेक फातरांनी मारची अशें कायद्यान नासलें, दादल्याक मारचो अशें नासलें. जाल्यार बायलेकूच कित्याक आनी ते पोरद्वारी वस्तोरीकूच कित्याक ताणें थिंगा हाडलेली, त्या दादल्याक कित्याक हाडूंक ना? ताकाय फॉर्मोण मारूंक जाय आसलें. जाल्यार अशें कित्याक? ती गजाल वेगळी. पूण आतां जेन्ना हे वस्तोरेक थंय हाडटा तिका कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक आमी जाणा इस्कॉलांनी बी कोणी कितें चूक करीत, कोणें कितें वायट केलें जाल्यार ताका आमी पनिशमेंट दिता. आनी कित्याक खातीर आमी हो पनिशमेंट दिता? ताणें परत एकदां ही चूक करची न्हय, ताणें परत एकदां ही मिस्टेक ताचे कडल्यान जावची न्हय ह्या पासत आमी भुरग्याक वो कोणाकूय असो पनिशमेंट दिता. आयज काल हो पनिशमेंट बदलला. आदीं रुलरीन मारताले, बोडी घेवन मारताले, आतां बोडयेन मारप ना, पूण कितें होमवर्क दितले वो आनी कितें करूंक लायतले. पूण हो पनिशमेंट दिता कित्याक ही चूक ताजे कडेन आनी एकदां घडना जावपाक. पूण जेजू कितें करता? ती बायलेन चूक केल्ली, ते बायलेन पातक केल्लें, तिका खास फावो आसली, पूण जेजू तिका खास दिना. तो म्हणटा ताणें तुका कांयच करूंक ना, ताणें तुका मारूंक ना. फारिजेवांनी, धर्मशास्त्रांनी आनी जो लोक फातर घेवन आयिल्ले ताणें तुका मारूंक ना, हांवूय तुका मारिना. जरी तर जेजून तिका खास दिल्ली जाल्यार ती घडये ती खास भोगतली आसली आनी उपरांत परत त्याच पातकान पडटली आसली. पूण जेजू जी पद्दत आपणायता ती पद्दत आमी बारीकसाणेन नियाळूंक गरज आसा. जिणें पातक केल्लें तिका पनिशमेंट दिवचे सुवातेर तो तिचे सगळें आपलो मोग दाखयता. कालच्याय दिसा आमी पळयलें ती सामारितान वस्तरी जी बांयच्या कांठार आसली तिका तिचें पातक तेणें परत परत तिका सांगून तिका अपमान करूंक जाताली, पूण जेजू मोग दाखयता आनी मोगा वरवीं तिची बदलणी घडटा. तेच परी ही वस्तरी आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू तिचे सगळें मोग दाखयता. जेजू तिचे सगळें काळजीदार जाता, तिचे सगळें आपलो हुस्को परगडटा आनी होच हुस्को तिचें जिवीत बदलता. जायते फावटी आमकां दिसता की अशी चूक करता तांकां आमी पनिशमेंट दिलो जाल्यार ती बदलतली, ती बरी मनशां जातली. ना, आज जेजूची देख आमी घेवची गरज आसा. जो कोण वायट करता, जो कोण पातक आदरता ताका वायटान फारीक करप आनी ताचे कडल्यान आमी ताचे जिविताची बदलणी आशेवप ही एक चूक. जरी तर आमी त्या मनशा सगळें मोग दाखयत जाल्यार तो मनीस बदलतलो, तो मनीस आपलें जिवीत बदलतलो. तर आज जेजू ही देख दिवन आमकां एक नवी तोरा, एक नवी मेथड आमकां शिकयता. आमच्या जिवितांत जायते पातक आसा जायत, जायतीं मनशां आमी पातक्यान जियेतात ती आमी पळयता जायत, जाल्यार तांकां तांचे तोंडार सांगप वो कोणाक दुसऱ्यांक सांगून तांच्यो खबरो करप अशे तरेन ती बदलतली अशें आमकां दिसता. पूण ना, जर तर आमी तांचे सगळें हुस्को दाखयलो, तांच्या ह्या दुखांत घडीक कसलें तरी कसलें ना कसलें ती दूख आपल्या जिवितांत भोगता आनी देखून ह्या पातकांत ती पडलेलीं आसा. ह्यो चुकी ती आदारतात. जेन्ना आमी हांगासर हात घालता तेन्ना घडयेक ती ह्या आमच्या हुस्क्या वरवीं आपलें जिवीत बदलूंक शकतली. देखून जेजू आमकां अशें करूंक आपयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक फावट एक राजा, ताचे लागीं एक ल्हान कोंबो आसलो आनी ह्या कोंब्याच्यो झगड्यो करूंक तो खूब आशेतालो आनी ताका खूब आवडटालें. एक दीस ताचो एक कोर्टयार्डांतलो एक मेंबर कितें तरी करता आनी राजा सगळो जेलस जाता वो ताचेर रागास जाता आनी तेन्ना तो म्हणटा हांव तुका एक आतां कोंबो दिता
आनी तुजो कोंबो म्हज्या कोंब्या मदें दोगांय मदें आमी झूज करतले आनी जरी तर तुजो कोंबो हारलो जाल्यार तुका हांव हे कोर्तींतलो काडटलो आनी ताका अमको वेळ दिता अमक्या दिसा भितर वो अमक्या दिसा आमी हें झूज करतले ह्या कोंब्या मदें हें झगडें लायतले आनी तें झगडें तो दीस आयले उपरांत सगळो भियोन हो मनीस त्या आपल्या कोंब्याक घेवन राजाच्या कोटयार्डान येता आनी सगळो लोक वो तांचे सगळे कोटयार्डांतले मनीस थंय वो हें झगडें पळोवंक सगळे तयार रावले आनी जेन्ना हें झूज सुरू जाता हें झगडें सुरू जाता तेन्ना वो ह्या कोटयार्डांत आसलेल्या ह्या मनशाचो कोंबो राजाच्या कोंब्याक हारयता आनी तेन्ना हो मनीस खुशाल जाता आनी आपलो कोंबो हारलो वो सांडलो अशें कळटूच राजा सगळोच अजाप जाता केन्नाच खंयच्याच कोंब्यान म्हज्या कोंब्याचेर जैत व्हरूंक ना जाल्यार ह्या मनशान आपल्या कोंब्याक कसो ट्रेन केलो काय वो ह्या मनशान ह्या आपल्या कोंब्याक इतलो कसो शिकयलो काय आनी तो म्हज्या कोंब्याक म्हज्या कोंब्याक ताणें असो हारयलो कसो जेन्ना ताणें ह्या मनशाक विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की हांव ताची प्रॅक्टीस घेतना हांवें ताका एका आश्याच्या रुमान घातलेलो सरभोंवती आश्य आसले आनी ह्या कोंब्याक थंय सोडलेलो आनी ताका हांव ट्रेनींग करतालो म्हणटच तो कोंबो कितें करतालो आश्यान आपलो रुपकार पळयतालो आनी त्या कोंब्या कडेन झगडटालो म्हणजे आश्यान आसलेल्या ह्या रुपकारा कडेन हे इमेजी कडेन तो झगडटालो म्हणटच कशे तरेन तो तुका एटॅक करूंक येता तें आश्यांतल्यान ताका कळटालें आनी देखून ते परी तो ताका ट्रेनींग दितालो मोगाच्या भाव भयणीनो अशेंच कितें आमकां आयचो विशय करूंक आपयता आमचें निर्मळपण आमी सांबाळूंक आमी कितें करूंक जाय आमच्या पातकांची वळख घेवंक आमकां एका आरशाची गरज हें आमकां सांगूंक सोदता आरसो म्हणल्यार एक दुसरो मनीस जो आमच्या तोंडार आसलेलो मेळ आमकां दाखोवन दिता आरसो म्हणल्यार एक दुसरो व्यक्ती जो आमकां आमच्या जिवितांत कितें सारकें ना तें आमकां दाखोवन दिता कित्याक आमकां आमच्या तोंडार आसा तो मेळ दिश्टी पडना आमकां आरशाची गरज पडटा आमकां दुसऱ्याची गरज पडटा आनी देखून जेन्ना आमच्या तोंडार आसा मेळ म्हणून आमकां कळोन येता तेन्ना सवकास आमी हो मेळ काडूंक प्रयत्न करता आमच्या जिवितांत जें वायट आसा तें आमी सवकास पयस करूंक वावुरता भाग्यवंत डायगोची देख आमी घेवया ताच्या जिवितांत निर्मळपण ताणें कशें सांबाळलें काय हाचेर इल्लें लक्ष घालुया पयली सुवातेर ताळणेंत पडना जावंक तो कितें करतालो तोच न्हय पूण तांचे सगळे ब्रदर बी तांचे फादर्स बी ते कितें करताले तांणी एक शेत रोयलोलें केन्ना आमकां ताळणें येता जेन्ना आमी बेकार आसता आमचे लागीं कांयच करूंक आसना मेकळे आसता तेन्ना आमच्या जिवितांत जायत्यो ताळण्यो भितर सोदता कित्याक आमच्या मनान वा आमच्या हातांत कांयच ना करपाक देखून ह्यो ताळण्यो आमच्या भितर सोदता देखून ताणें कितें केल्लें एक पोरसूं लायिल्लें आनी तातूंत जायत्यो भाजयो रोयताले आनी अशे तरेन आपली एनर्जी जी आसा आपली शक्ती जी आसा ती अशे तरेन चॅनलायज करताले दे वर चॅनलायजींग द एनर्जी बाय डुईंग दीस कन्स्ट्रक्टीव थिंग्स पोरसूं लावन थंय भाजी रोवन दुसरे सुवातेर जेन्ना ताका ताळणी येताली एक फावट ताका अशी एक कुडीची ताळणी आयिल्ली खंय भाग्यवंत डायगोक कुडीची ताळणी आयिल्ली तेन्ना ताणें कितें केलें आपलें आंगावलें काडलें आनी आयसाच्या उदकान ताणें उडी मारली खंय दीस इज लिटल एक्स्ट्रीम पूण ताणें आयसाच्या उदकान उडी मारली आनी अशे तरेन आपले ताळणेचेर जैत व्हेलें म्हणटच भाग्यवंत डायगोक खबर आसली की हे म्हज्या जिवितांत ही ताळणी आसा ह्या वेळार म्हज्या जिवितांत ही ताळणी आयिल्ली आसा हाका कशी पयस करप व ताचेर हांवें कशें जैत व्हरप हें ताका खबर आसलें आमच्या जिवितांत जायत्यो ताळण्यो आसा आनी ह्यो ताळण्यो हें पातक हें वायट आमचें जिवीत मेळ्ळें करता आमचें निर्मळपण खंय तरी पयसायता तर जेन्ना आमी हें आमच्या मनांत हाडटले हाचे विशीं आमी जागृत जातले तेन्ना तें आमच्या जिवितांतलें पयस करूंक आमी वावुरतले तर भाग्यवंत डायगोची देख आमच्या दोळ्या मुखार आसा
हो विशय आमकां परत परत तेंच सांगतलो, निर्मळपण आपणायात आनी अशे तरेन मोजे गोवाय जायात. तर ही कृपा आयच्या दिसा बागेवन डायगोक फुडें घालून आमी आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारया. सोत मानता देवा, बापा, स्वर्गान पृथ्वीचेर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समालो, आंकवार मळयताय जल्मलो, पोंच पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका कोसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात सोडलो, स्वर्ग पळयल्यार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय त्या जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुंचुली करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी बापा मुखार दवरून ताचोच आदार, ताचोच आशिर्वाद आमचेर मागुया. आनी भोव सकाळीं जेजू नव्यान देव मंदिरांत आयलो. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आनी बीच साहेब फिलीप नेरी तशेंच सगळ्या गोंयच्या 2 प्रांतांत वावुरतेल्या पाद्रींनी, म्हत्वाशांनी आनी माद्री भयणांनी निर्मळपणाचो शेगूण आपणा भितर वाडोवंक आनी पोरजेक निर्मळपणाचो मारोग दाखोवंक तांकां कृपा आनी बळ बापा लागीं मागुया. दोया बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट काकूट. सगळो लोक ताजेशी जमलो. आयज आमच्या देशाच्या नागरिकांची भलायकी सांबाळूंक जायते भलायकी केंद्र वावुरतात. तर असल्या परिस्थितींत सरकारान पोरजेचो बऱ्यापणाक लागू जाता ते उपाय बेगीबेग घेवंक आनी पोरजेचो ताळो आयकून तांकां सुरक्षीत दवरूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोया बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट काकूट. तुमचे मदें जांकां पातोक ना तो तिचेर फातोर मारूंक पयलो जावचो. आमी समाजांत जियेतना दुसऱ्याची नीत करिना जावंक, पूण जेन्ना आमचो भाव वो भयण वायटाक सांपडटा तेन्ना ताका वो तिका त्या वायटांतली भायर सरूंक आदार दिवंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोया बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट काकूट. खेरीत भाशेन सेक्टर 7 आनी 8 मोरोड 1 and 2 ह्या भाव भयणांनी आयच्या मिसाची मांडावळ पडयल्या. देवाचो आशिर्वाद तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर आनी ह्या आमच्या गिरी सांगोळडा सगळ्या कुटुंबाचेर आसूं. उगीच रावन देवा लागीं बागेवन डायगोक फुडें घालून मागुया. भोव दयाल बापा, आमी तुजे मुखार दवरलेली आमची थोडीच मागणी आयकून घे आनी अदीक निर्मळपणान तुज्या एकवटान आमी जियोंक आनी अशे तरेन बरे देखीचे आमी गोवाय जावंक तूंच आमकां बळ आनी कृपा फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Amen.
बापा तुका तो समर्पिता Domnului astea pasă să câștigi la căcate Pritrecea muncea pasă să vleacea danea cate Domnului astea pasă să câștigi la căcate Petrecea muncea pasă să vleacea danea cate म्हज्या भावा भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना खाली मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं भोव मोगाळ बापा ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो सोमोरूम आमी चलयता आनी ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काली आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगलें तुवें रचलाय वेळ काळ सगलें तुवेंच थारायलाय पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाखाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी केलोय देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात आनी तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात
ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रेतुमीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप आमच्या बिस्प साहेबाक आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आनी आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आग्वार मारये देवाची माई सागाती, तिच्या पोती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदुतांक, बागयोन दियोग, आमचे गोंयचे सांत, बागयोन जुजेवाज, बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सरकालीन गोमानवल्यान त्या सगल्या साता भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Deus Jesus orbi, Deus Jesus sagata, Deus Jesus tai, पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. निर्मळपणान जियोंक, जेजूचे गोवाय जावंक, तोच जेजू आमकां धीर बळ दिवंक आमचे मदें येता. तर ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान हेंच बळ आमकां फावो जावं सगलीं बरोबर तेंच मागणें करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसवटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भुगोस, आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सौर पदकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. निर्मळपण आपणावंक, ह्याच निर्मळपणान जियोन आमी जेजूचे गोवाय जावं, बरी क्रिस्तांवां आमी जावं
जेजू आमचे कुडींत आमकां बळ आनी गोठाय दिवंक येता. तर हेंच बळ घेवंक आमी फुडें सरता. ती सगळी आमी सुभागी. सगळ्या तुझे भितरूचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जी भाव भयणां टीव्हीचेर हे मीस आयकतात, ह्या मिसान वांटो घेतात, तांणी म्हजे बरोबर हे ओत्मीक कम्युनियाचे मागणे गुप्ती करचे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोपटां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना, देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजी सरशिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गीचें बळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोपच्या तुजो मोगाचो आत्मा आमच्या काळजांनी घाल म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या भावा भयणीनो, हांव सोयेक घेता खरीत भाशेन दिनवासनेची 2 उतरां म्हणूंक आमच्या मुखेल याज्ञिकाक फादर जुझेफ सिल्वेरा, जेजुईत पाद्री, तो पोरवोरी कोंकणी केंद्राचो डायरेक्टर, आमच्या सांगण्यांक आमी ताजे लागीं मागलें तेन्ना तांणी रोखडेंच वय म्हटलें. आनी आमच्या फिरगोजेन गिनी सांगोडेचे फिरगोजेन बागेवन देवगाची नोवेनां आनी देवाच्या उतराचे नियाळ करूंक 3 दीस तो आयलो. सकाळीं फुडें आमचे फिरगोजेन तो आयलो आनी उर्बेन मोगान आनी देवाच्या उतराचेर खोल नियाळ करूंक आमकां ताणें आदार दिलो. तुमच्या सगल्यांच्या नांवान, सगल्या फिरगोसकारांच्या नांवान हांव फादर जुझेफ सिल्वेराक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर, अँड विश यू ऑल द व्हेरी बेस्ट इन युअर मिनिस्ट्री, इन युअर apostolate, in your work. God bless you, Father. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सो पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या वावराचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर घालूं. आमेन. वचून येयात, निर्मळपणान जियोंक आनी त्याच देवाची सेवा करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. Bhagavanta Sandiyo, Bhagavanta